आज देश एक वेगळ्या परिस्थितींतल्यान वयता. ह्या असल्या देशातल्या परिस्थितींतल्यान भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आणि त्यांचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे पब्लिसिटीक इतले भुकेल्ले आसात. म्हणजे प्रत्येक संदी ते आपली पब्लिसिटी करपाच्या प्रयत्नान आसात. लोकांचे हांकां कांयच पडून गेल्ले ना. आज जेन्ना देश आमचो कोविडच्या डेथ ट्रॅपांतल्यान वयता तेन्ना ह्या आमच्या भारतीय जनता पक्षाच्या सगळ्या नेत्यांक आपले फोटो कशे छापून पेपराचेर हाडप, आपूण परत परत कसो टीव्हीचेर दिसतलो, ही एकच कार्यक्रम त्यांचे मुखार आसा. नरेंद्र मोदीन हेजे पयलीं दिया जलाव हो एक वेगळो कार्यक्रम मुखार हाडलो आणि हो कार्यक्रमाची परिणिती म्हणजे प्रेतां जळाव असो जाल्लो आसा. म्हणजे दिया जळावांतल्यान आयज प्रेतां जळोवपाचो नामुश्कील काम आयज लोकांचेर येवन पडलेलें आसा. एका वटेच्यान प्रेतां जळोवपाचे प्रयत्नान आसात आनीक लोक आपले प्राण वाचोवपाक, सोयऱ्यांचे प्राण वाचोवपाक वेगळे वेगळे प्रयत्न करीत आसतात. आनी एक वटेच्यान हांकां मदत करपाचें सांडून भारतीय जनता पक्षाचे पंतप्रधान धरून त्यांचे सगळे लिडर टिका उत्सव करून आपली पब्लिसिटी करून घेवपाच्या प्रयत्नान आसात. एक वटेच्यान लोक हालान आसात आनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मुख्यमंत्री आमचा प्रमोद सावंत हे सगळे कशे करून आपल्याक पब्लिसिटीत दवरप, टीव्हीचेर दवरप, न्यूजपेपरान दवरप आनी आपली पब्लिसिटी करून घेवपाक आयज सामके मग्न आसा. एक वटेच्यान लोक हाल काडटात ऑक्सिजन, वखदां, खाट मेळोवपाक, आनीक दुसरे वटेच्यान ह्या लोकांक मदत करपाचें सांडून हो सरकार नुसतो खर्च करता. हालींच सेंट्रल PWDन 3,408 कोटीचें एक टेंडर आउट केल्लें आसा सेंट्रल विस्ता. आनी त्याच बरोबर गोंयचो BJP गव्हर्नमेंट हो पर्रीकाराच्या समाधी खातीर 10 ते 15 कोटी रुपया खर्च करून ती समाधी बांदता. हे सगळें करून आयज लोकांक कितें गरज आसा? सरकाराक प्रायोरिटी खबर ना. आयज लोकांच्यो गरजो आसा तांकां ऑक्सिजन दिवप, तांकां वॅक्सिनेशन दिवप, तांकां हॉस्पिटलां निर्माण करून थंय खाटी प्रोवायड करप, तांकां वखदां प्रोवायड करप. आनी सरकार आयज नुसतो खर्च करून ज्या खर्चांतल्यान हे कांय तांकां मदत जावची ना असल्या नुसत्या खर्चाक आळ घालपा सोडून सरकार आपले कमिशन खंय चड मेळटले तेजेर ते प्रयत्न करीत आसा. सरकारा कडेन कोविडाक ट्रिटमेंटाक पयशे ना, कोविडाच्या वॅक्सिनाक पयशे ना, ऑक्सिजन अरेंज करपाक पयशे ना, हॉस्पिटल बांदपाक पयशे ना, पूण हे नाका आशिल्लो खर्च करपाक सरकारा कडेन अफाट पयसो आसा. आयज सगळ्या लोकांचे हाल जाल्ले आसात. आमी नम्रतायेन लोकां कडेन मागणी करतात, ह्या सरकाराचेर अवलंबून रावं नाकात. ह्या सरकाराचेर अवलंबून लागले जाल्यार आमी स्वताक आनी आमच्या सोयऱ्यांक गमून बसतले. तेन्ना प्रत्येकाची काळजी प्रत्येकान घेवची.